27 तारखेच्यान संबंध भारतभर जगन्नाथाची यात्रा चालू आहे आणि ही यात्रा फक्त जगन्नाथपुरी ह्या हातूंतूच मुखार येवना तर संबंध भारतांत ज्या ज्या कडेन तांचो समुदाय आसा, तांचे भक्तजन आसा, तांच्या तर्फे प्रत्येक कडेन ही यात्रा मनयली गेली वता आणि गेली कित्येक वर्सां सातत्यान आम्ही ह्या यात्रेत भाग घेता. पयर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पणजेत गोंयांत ही सुरवात केली आणि त्यानंतर खूपशा भागांनी रथयात्रा चालू झाली. जगन्नाथाचे आशीर्वाद ताजे पुण्यस्मरण केल्या शिवाय आमकां मेळूं शकना आणि त्या खातीर प्रत्येकान मनोभावे ही भक्ती करपाची आवश्यकता आसा आणि तातूंतल्यान जे कितें आमकां सगळ्यांक मेळटा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. आज म्हाका हांगा आपयलो, म्हाकाय खबर आसा काही गोश्टी म्हज्या मतदारसंघात ज्यो ह्या समुदायाच्यो जगन्नाथ मंदिर म्हज्या मतदारसंघात फर्मागुडेर जाला आणि थंय वचपाक आपने जो मांग की है रास्ता के बारे में, बिजली के बारे में, वो 2025-26 में पूर्ण करने का मनोदय मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ और पूर्ण करने के लिए ही मेरे साथ मेरे सरपंच रामचंद्र नाइक भी यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और आपका जो सिद्धांत, जो पूर्णा आप करने वाले हैं, वो पूर्ण करने का वचन हम ये इस समय में आपको